PWDच्या घाळपणान आनीक एकल्याचो बळी घेतला। नावेली बाणावली बायपासार रस्तो क्रॉस करपाची यत्नात वॅगनर आनी प्लेजरी मदीं एक्सिडेंट जालो। तातूंत 68 वर्सां पिरायेची बायल आगताक खलास जाली। जाल्यार आदींच एक पांय सारको नाशिल्ल्या तरणाट्याक आपलो दुसरो पांय मोडून घेवचो पडलो। थळाव्यांनी इंजिनियर आनी PWDच्या घोळयेपणाक जबाबदार धरल्यात। आज एक्सिडेंट सांपडलो आनी तितून मेले आनी तो सिरियस आसा, पांय बी मोडले तेजे। हे एक्चुअली हेजे प्रॉब्लेम कितें रस्त्याचे पयले डे 1 सांगले हिंगा हो रोड नाका म्हूण हांवें इंजिनियराक सांगून तांकां सगळ्यांक सांगून हांवें बंद केल्लो। मागीर तो आमगे हाडलो, आमगे लोक म्हणून लागलो आमकां रोड रिवर्स नाय म्हणून। सो हो रोड एक्चुअली हिंगा बंद करपाचो, ही हायवे आनी आतां इथे मदें 2 स्पीड ब्रेकर स्लो पूण करपाक जाय गाडी, तेंय ना। हे पळय हा आमगेले नावेली डेड लायन हिंगा कितू लोक मतो मंड्यो जाण हिंगा आनी हायवे 66 हायवे 66 तुका मागो जाय PWD मिनिस्टरा कडेन मातशें हेजेर लक्ष दवर आनी तुमी गेट बंद करूंक जाय हो रोड बंद करले मागीर कांय ना प्रॉब्लेम। आनी हिंग मातशें हे सिस्टमॅटीक कर म्हण प्लीज। सो कितू लोक मतलब काल बीन गाडी पत पडली आनी हो आमगेलो डेथ झोन जालो आहा आयल्यान। आतां हांव नको हो आतां हो रोड कित्याक जाय आसलो तो कोणाक वो बंद केलेलो हेज्या तेका बाबा मरण येवपा न्हू। आज जाणटे बायल मेली आनी त्या बाबा पयलो तो पांय लेजार आहलो तेका तोच पांय दुसरो पांय मोडलो तेजो। आतां तीग जाण दादारली भुरगे सारको गरीब भुरगो हेंगे तेंगे काम करून दूध बुधी करून तो पयस आपल्या भुरग्यांक पोसतालो। आज कितें जालें तेगेलें हे रस्त्या लागून हे इंजिनियरा लागून आज ही घडणी गेली। प्रॉब्लेम जाता एशियो गाडी येता हे हो सिस्टम सारकेलो ना तेमी जो कोण केला तेणें हो सिस्टम सारकेलो ना। हिंग मातशें पळय ना जाल्यार हिंग स्पीड ब्रेक हायवे म्हणटाय ते झूम 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 आनी पयली सायडा ती बायल गेली जाणटेली आतां ती आगता गेली हिंगा आनी तोय सिरियस आहा आनी तोय सिरियस पळय चारी वाटेन जाता क्रॉसींग जाता। बट हांगा हे ओपन उरो जायना आसले। हय हे ओपन वन चड प्रॉब्लेम जाता। सदां ऑल्टरनेट डेज हिंग एक्सिडेंट आहा ऑल्टरनेट डेज आनी कितेंय जालें पेट्रोल पंपाक म्हणटाय दिस इज नॉट पेट्रोल पंप हे पेट्रोल पंपाक न्हू 1 किलोमीटर मायज आहा हे सारकें कितेंय जालें पेट्रोल पंपा कडेन। पण हांगा आज जाल तो रोडा खातीर जाला हय रोडा खातीर जाला हांव सांगता रोडा खातीर जाल मजूर केसो भुरगो तो बट आपल्या पांयान जायना म्हणल्यार तीग जाण भुरग्यांक पयतालो लोकांची जिवीत कोण केसलें काम केन्ना ना म्हूण आसलो आनी आतां ते देखून पयशे घेवन वयता तो तितीन ते गेले ओके ती त्याक बरें पेट्रोली पयशे दिता तो घेवन वयता ताका मातशें भयणीक ती भयणीक वयतली हातून भयणीक कर ते भयणीक कर तो खंय तरी ह्या PWD ऑथॉरिटी ही मिस्टेकी खातीर आज जीव गेले। इंजिनियरांक लागून वयते जीव तेंगे मास्टर मायंड सारक ना। हे आमी शिकनासलो मनीस देखून दाखयतले मरे तुका कितको हूंय कित करपाचें। आज नॅशनल हायवे 66 जी नावेली साकून बाणावली बायपास येता ह्या हेजेर एक एक्सिडेंट जालो आनी ह्या एक्सिडेंट एक जी वागनर गाडी आसा मारुतीची ती आनी एक प्लेजर यांची मदीं एकूच सायडीच्यान वता आसतना क्रॉस करपाची रोडाचेर त्यांचे एक्सिडेंट जालो आनी ह्या एक्सिडेंटाक एक 68 इयर्स जी बायल आसा ही ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जाली आनी गाडयां बसली लेडी एक जी आसा ही इंजर्ड जाले कडेन आसा। जो बायक चलोवपी आसा तोय इंजर्ड जाले कडेन आसा, तेकाय बांबोळी शिफ्ट केले कडेन आसा। आज लोक सांगता त्या कोताक आनी आमी पळयले त्या कोताक ही जी मिस्टेक आसा ही PWD जी ऑथॉरिटी आसा हेंच्या निष्काळजीपणा खातीरच आज हो एक्सिडेंट जाला। हो जो स्ट्रेच आसा हो ओपन दवरले कडेन आसा हो बंद केल्ला ते एका कामा खातीर की ते जेन्ना तेंचे कडेन आमी उलयले जे काम चलता तेन्ना ते सांगतात की जो पर्यंत सर्वीस रोड जायना तो पर्यंत आमी हे बंद करपाक शकना की लोकां वचपाक जाय म्हणून। आज ह्याच कारणां खातीर आज हो एक्सिडेंट जावन आज ते बायल मेली। हो एकूण कितलेशे एक्सिडेंट हांगा जाले कडेन आसा पूण ऑथॉरिटी हांगा कांयच पळयना। खंय तरी हांगा गंभीरान विचार करूंक जाय आनी पळोवपाक जाय की सेफ्टी कशी दवरतले। मदींच जर स्ट्रेच हे केलो आनी हायवे जाल्ले कारणान हांगा प्रत्येक जाण स्पिडीन वयतात म्हणटरे खंय तरी हेजेर कंट्रोल येवपाक जाय। आज मडगांवची पुलीस आसात हे इमिजिएट येवन तेणी गाडयेचो पंचनाम करपाचे स्टार्ट केले कडेन आसा आनीक जे हे आसा इंजर्ड आसा तांकां रिफर केले कडेन आसा हॉस्पिटल। गोवा 360 खातीर नावेल साकून रमेश नायक रावत।